उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारले, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केलें, तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवारलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें तुवें कित्याक केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सर्पान म्हाका फसयली आनी हांवें तें केलें. तवळ सर्वेस्परा देवान सर्पाक म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून सर्व जानवर आनी मनजाती मदें तूं शिराप पडलोलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय. तुजे आनी स्त्रिये मदें, तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजे मस्तक चेंचतली आनी तूं तिचे खोटेक खोंस मारतलोय. मनशान आपले भायलेक येव म्हूण नांव दिलें, कित्याक जियेतल्या सर्वांची ती मूळ आवय. देवाचे उतार हे. सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. हरसिलो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. क्रिस्तासोवे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. ताचे समोर आमी भाग्यवंतांनी कथावीन जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंचल्यांत. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायचे पयलेंच नेमल्यांत. ताची खुशी आनी अपेक्षाच तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुतांतय ताणें आमकां लाभाशे केल्या कृपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें योचन. देव आपल्या योचनाच्या शेवटा आनी आपले कुशे प्रमाणे सगळे चलोवन व्हरता. जुदेव जावन आसलेल्या आमकां क्रिस्तांतय विंचून ताणें आपली स्वंत परजा करून घेतल्यांत. क्रिस्तांतय पयले भरवोसो धरून आसलेली आमी ताचे महिमेक होगलीक हाडी जाय म्हूण ताणें आमकां आपोवणें दिलां. देवाचे उतार हे. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गलिलेयाच्या नासरेत नांवाच्या एक शारांतले एक अंवकारी सरशे पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुसे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते अंवकारेचें नांव मरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळेच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हणलें, भिये नाका मरिये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो व्हरतो जातलो आनी फारामोनाचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततेचेर सदांकाल तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी अंवकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी फारामोनाची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे थावन जल्मूच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मरयेन म्हळें, पळय हांव सर्वेस्पराची साकर्ण, तुज्या उतरा प्रमाणे मुचे ते जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचे उतार हे.